येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाइन्स। काणकोण ते सांगे मेरेनचो प्रवास अंतर जाला बरोच पयसुल्लो। आंबेघाट डोंगरा वयल्यान आसा शॉर्टकट, पण प्रवासात जाता भोव अडचणी। सरकारान रस्तो घालचो जाग्यार मागतात थळावे। दिवसले पीडब्ल्यूडी मुखार उदकाचे फुटला पायप। गटर फाटले 1 म्हयन्यासावन भरला उदकात। सरकारी कार्यालयान दखल घेवंक नाशिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक जाला धोको निर्माण। आयएमडी आयतारा व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायलो आसलो तरी दिसभर हवामान आसले सुके आनी गरम। फुडले 2 दिसां खातीर आयएमडीन पावस पडपाचो उक्तायलो अदमास। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। काणकोण ते सांगे मेरेनचो प्रवास अंतर बरोच पयसुल्लो जाला। थंय वचपाक आंबेघाट डोंगरा वयल्यान एक शॉर्टकट आसा, पण खंतीची गजाल म्हळ्यार हो रस्तो बरोच अशीर आसा। दोनूय वाटांनी झाडां वाडल्यात। संबंधित अधिकाऱ्यांची पुराय आडनदर चलिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जर तर आमकां सांग्यार वचपाक जाय जाल्यार काणकोणांतल्यान आमकां मडगांवच्या दिशेन वचपाक जाय आनी ताजे नंतर बाळ्ळी किंवा कुंकळे पावले उपरांत सावड्डे केपें वचपाक जाय आनी थंयसरल्यान मागीर सांग्यार येवपाक जाय। पूण काणकोणकारांक आनी सांगेकारांक एक बऱ्यापैकी ऑपॉर्च्युनिटी आनी एक बरी फॅसिलिटी म्हळ्यार काणकोणांतल्यान सांग्यार वचपा खातीर खास करून एक आम्या घाट नांवाचो जो दोंगर आसा त्या दोंगरा वयल्यान वाट आसा आनी ही वाट काणकोण तालुक्यांतल्या गांवडोंगरी पंचायतींतल्यान डायरेक्ट नेत्रावळी पंचायती कडेन जॉयन जाता। आनी हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचे खास करून काणकोणचे पीडब्ल्यूडी आनी सांग्या वयले पीडब्ल्यूडी ह्या दोगांनी म्हणटा तशें ह्या रस्त्या कडेन पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्ले आसा। ताका लागून हो रस्तो अरुंद आसा, त्याच बरोबर दोनूय सायडीन झाडां वाडिल्ल्यान जेन्ना आमी एखादी व्हडली गाडी येता आनी आमी टू व्हिलरान जरी वयता त्या वेळाचेर सायड दिता आसतना इतले सायडीन घेवचें पडटा की सायडीन ज्या झाडांचे पडिल्लो चिकोल सगळो आंगाक लागता आनी आंग तांबडे जाता। त्याच बरोबर जर तर नवी गाडी कार घेवन वयता आसत आनी 2 कारी जरी एकामेकाक जर सायड दिता आसत त्या वेळाचेर झाडां आनी सुकी झाडां लागले उपरांत गाडयेक स्क्रॅच पडून नवी गाडी सुद्धा खटाराच्या सिच्युएशनाक येता। खरें म्हटल्यार हो रस्तो इतलो शॉर्टकट आसा आनीक सांगे आनी काणकोणकारांक सामको फायदेशीर आसा। जेन्ना जेन्ना काणकोणांतलो शेनवारा बाजार भरता त्या वेळाचेर नेत्रावळी भागांतले लोक जे आसा बरेचशे ह्या काणकोणांतल्या बाजारांत येता, कारण तो तांकां लागीं पडटा। पूण डिपार्टमेंटान ह्या रस्त्या कडेन दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान हो रस्तो आतां भकास असो सिच्युएशन जाता। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हो रस्तो अरुंद आसा, त्याच बरोबर दोनूय सायडीन झाडां वाडलेलीं आसात जाल्यार ह्या रस्त्यार कितल्याशाच कडेन सामकी यू आकाराची टर्न आसा। ताका लागून जेन्ना टर्न मारता त्या वेळाचेर तर ऑटोमॅटिकली गाडी सायडीन घेवचीच पडटा, नाल्यार ताका ऑप्शन ना। आनी थंयसर जर तर दुसरी फुडल्यान जर गाडी आयली जाल्यार तर ऑप्शन ना, फाटी फुडें गुचू गुचू करून थंयच एक 15-20 मिनटां काडची पडटा। गांवडोंगरी टू नेतोले सांगेर हो सांग्यार वचपा सारको लागीं हो आमकां रोड आसा। आमी पळयता आंब्या घाटार सारकी झाड भरपूर वाडली आसा रोड सायडीच्यान। खूब प्रॉब्लेम जाता। जेन्ना 2 गाडी येता तेन्ना आमकां क्रॉस करपाक खूब त्रास जाता। एक गाडी क्रॉस जाता तेन्ना दुसरी बायक जावं 4 व्हिलर जाता ती झाडां भितर वयता। तेन्ना जो कोण आतां खंयच्या सणां वयता जावं लग्नाक वयता तेन्ना तो बरे नवे कपडे घालता तेन्ना आमकां सायडीच्यान गेलो सगळो रस्त्याचो धुल्लो आसा तो झाडां पडलो उरता तेन्ना तो आमकां सगळो कपड्यांक लागता। ते आमकां खूब त्रास जाता। हे खरें म्हळ्यार पीडब्ल्यूडीन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। झाडां ती केन्ना मारप आनी केन्ना मारप अशें सायड इन्स्पेक्शन जावपाक जाय खरें म्हणल्यार। आनी हो आमकां सारको लागीं जाल्ल्यान आमकां यो वचो खूब आमकां चालू आसता गाडयो हांगा। आतां एक कोण बरो नवी गाडी घेवन येता आनी ह्या रोडान जो कोण घेवन वयता तेन्ना खूब ताका त्रास जावपाचो आनी गाडी जेन्ना घेवन वयता तेन्ना स्क्रॅचीस पडपाचे खूब चान्सीस आसा। कित्याक सायडीच्यान घालपाकूच मेळना गाडी, कित्याक झाडां खूब वाडल्या म्हणटकीर सायडीच्यान गाडी घालपाकूच मेळना। तेन्ना ते भिवूनच घालपाक पडटा, एक तर थंय रावपाक पडटा दुसरी गाडी येता म्हणल्यार, नाजाल्यार ताका गाडी ते डॅमेज करून ते फुडें वचपाक पडटलें। डॅमेज म्हळ्यार कितें डॅमेज जाता, कसो प्रॉब्लेम? डॅमेज म्हळ्यार कितें, आतां नवी गाडी म्हणटकीर सदांच आपल्या गाडी सेफ व्हरपाक पडटा। जावं आतां सायडीच्यान व्हरतना एक बरें धोड आसा, थंय सायडीच्यान धोड आसा ते कांय खबर सुद्दां उरना, त्या झाडां भितरच धोड आसा तेन्ना जेन्ना सकयल सुद्दां पडपाक चड चान्सीस आसा। पूण झाडां लागून कितें प्रॉब्लेम जाता? झाडां लागून प्रॉब्लेम म्हळ्यार ती शिरी बीन आसा ती कळना ती तेन्ना
तेन्ना ते गाडयेक बीन ते स्क्रॅचीस पडटा ते हें जाता डॅमेज जावपाक शकता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. इंडिया अलायन्साच्या अंतर्गत उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो लोकसभा उमेदवार आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेल्यान बोमा वाठारांतल्या लोकां वांगडा चर्चा केली. गोंयचे साबार विशय हुमकळत आसात ते ताणें ह्या वेळार लावन धरले. रमाकांत खलप दिल्ली पावून तुमच्या खातीर झगडटलो, विजयान विस्वास उक्तायलो. पळयात पुराय बातमी. बोमा रस्त्याचो विशय बरोच गाजलो. अजून लेगीत बोमाकारांक जाय तसो सुटावो मेळूंक ना. ह्या विशयाचेर बोट दवरतना इंडिया अलायन्साच्या अंतर्गत उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो लोकसभा उमेदवार आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली बोमाकारांक मेळ्ळे. तांच्या वांगडा चर्चा करून आपलो प्रचार केलो. तशेंच रमाकांत खलप दिल्ली पावून तुमच्या खातीर झगडटलो, विजयान विश्वास उक्तायलो. जाल्यार इंडिया अलायन्स म्हणजे इंडियात लोकशाय येतली तांचे म्हणणे. हात स्वच्छ दवरात, श्रम करात आणि ते जर केले तर तुमचे आरोग्य बरे रावतले. हांव ओगीच अजूनही 18 वर्षाचो ना. एक काम तुमचे करपाक जाय. तांचो आधार आसा. लॉ कमिशनचे कितलेशे रिपोर्ट ह्या शेता संदर्भात आसा. आमदारा कडेन केसी चलतात अजूनही हांगा चल्ल्यो. मुणकार हांव म्हाका मुणकार पण डिक्लेअर कर 10 वर्सां 20 वर्सां तूं कांयच करिना मरे तेतून. कूळ कायदो सांगता म्हाका कुळकर मालक जाल्लो आसा. बाबू बाळवणकरान कायदो त्या वेळार सुरवात केल्ली. अजून तो आमकां कुळाक मालकी हक्क मेळना. हे कशें करचें हें दाखयल्लें आसा. हे सगळें हांव विनंती करीन तुमी विधानसभान जे आसात दोगूय आमचे कडेगांव जशे जे आमदार दोगूय आसात हे प्रश्न तुमी मांडात, झगडुया तेंचे कडेन. आनी लोकसभेन तुमचो आवाज वरो. म्हाका तुमी भाई म्हणटात न्हय. भाई म्हणे भाव. हांव जर तुमचो भाव तर तुमी म्हाजे कोण जाले? तुम्ही माझे भाव झाले, तुम्ही माझ्या बहिणी झाले हो. आणि एका भावान दुसऱ्या भावाक दिले उतर, एका भावान दुसऱ्या बहिणीक आपल्या दिले उतर. हे केन्नाच चुकेल. बहीण जेन्ना लग्न करून दुसऱ्या घरात गेली तेन्ना ती भावाकडे येता. तिची भुरगी मामा म्हणून त्या भावाक आपल्या त्या बहिणीच्या भावाक वेंग मारतात. ते नाते इतले पवित्र असताले ते बिकते घेऊन मेळटात, तयार करूंक मेळटा रे कोणाक? कोण सांगणार हे सगळे रे? राजकारणात आमच्या सगळ्याचेर तुम्ही बुलडोजर भोवून करता. घराचेर बुलडोजर, दाराचेर बुलडोजर आणि निमाणी सगळी गोंयची जमीन विकून विकून गोंयकारांक खंय धाडपाचें आसा. म्हणून आमी एक एक कल्पना काडल्या की आमी लँड बँक करुया म्हणून. उतराक सांगला हांवें मातशें कायद्यान आनीक इल्लो अभ्यास कर. तुम्ही मातशी करा. लँड बँक म्हणजे कशी? पोर्तुगीज गेलो पण पोर्तुगीजांनी सरकारी जमनी दवरल्यो काय ना फाटल्यान. त्यो काडून कोणाक दिवं ना आफ्रिकारांक आणि युरोपकारांक. त्यो आमकां अजून गोंय सरकार कडेन अजूनही आसात. त्यो जमनी आमी आफरमॅन म्हणून मागतात. आणि भोमा म्हणटा तो एकूच गांव असो आहा तो रस्तो येवन 2 कुडके जाता. उरिल्ले सगळे गांव तांणी साल्वार केल्ले आहा. आक्षे पळय, सांताक्रूज पळय, खंय पळय, आमचे नुव्या पळय, बेर्ना पळय, बाळावले पळय, गांवाचे 2 कुडके जावंक ना रस्तो मदीं येवन. हो एकूच गांव असो जो रस्तो हाडून गांवाचे 2 कुडके जाता. हे हांवें ताका सांगलें. ते हांगाच एसेंब्लीनूय हांव उलयलो. पूण कोणाची तरी हो प्रेस्टीज इशू जाल्लो आहा. तेम जाल्ले आहा. तेम कितें आमी मेळ्ळे ना, आमी कितें आहा भिवपाची तशी गरज ना कोणाची. अजून मेरेन लोकशाही देशान आहा. आनी जे म्हणसर लोकशाय आसा ते म्हणसर लोकांचे भितर एकूच हो एकूच आमकां एक किरण की तेजें एक होप आमकां एक आमकां आशा की लोक एक जातले आनी लोकांक जाय ती बदल लोक हाडटले. तुमचें बरें करपाक ताज्या हातांतल्यान ताका निवडून दिवंक जाय हें सांगपाक हांव हांगा आयिल्लो. आतां इशू कितेंय जावं म्हाका खरंच तुवें दिल्ली पावतलो, तुमचे खातीर झगडटलो. आमी तुमचे खातीर सदांच झगडपाक आसतले. आमी सगळे एक जाल्ले आहात. एक जाल्यार इंडिया अलायन्स म्हणून. इंडिया अलायन्स इतल्याच खातीर की इंडियन डेमोक्रेसी उरची, लोकशाही आनी आमची घटना जिती उरची हाचे खातीर आमी एक जाल्यार. आमी थंय कांय कंडिशनां घालनात की खलप निवडून आयलो जाल्यार म्हाका सलाम मारचो, तो दुसरो आहा तो कंडिशनां घालता. डेमोक्रेसी जर साल्वार करतलो, लोकशाही जर साल्वार करतलो, घटना जर साल्वार करतलो तातूंत कंडिशनल सपोर्ट जावंक शकता. इट हॅज टू बी अनकंडिशनल. आनी हो अनकंडिशनल सपोर्ट आमचो सगळ्यांचो एक आसा हें दाखोवपाक आमी आयल्या. म्हाका तुमकां आनी वत खाल्लें नाका आनी तुमकां घाम आयिल्लो नाका. पूण मातशी याद मात तकलेन दवरात आनी कानाक पीळ घालात. इतलें जें तुमकां तिश्तायल्या आनी एक दीस तुमकां चान्स मेळटा हो तुमी दोश घेतले
तुम्ही दाखवून द्या. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवापरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. दिवचली PWD मुखार उदकाचे पायप फुटला. ताका लागून गटर फाटले 1 म्हयन्या सावन उदकान भरिल्ले आसा. फुटिल्ल्या पायपाचेर आनी ह्या गटरात व्हांवतल्या प्रदूषित उदकाचेर खंयच्याच सरकारी कार्यालयान दखल घेवंक नाशिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आम्ही पळयतात ही बिल्डींग फाटली जी PWD ऑफिस बिचोले तालुक्याची सगळी PWDची मेन ऑफिसां जी आसा ती ह्या बिल्डिंगेन आसा. आनी तशेंच दिवचलचे आमदार तशेंच मयेच्या आमदाराचे ऑफिसूय ह्या बिल्डिंगेन आसा. फाटी हांगासर जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें त्या वेळार आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे थंयसर एक पायप फुटला आनी जालें आतां ताका म्हयनोभर जायत आयलो. आनी त्या गटरान सगळें उदक भरलेलें आसा आनी भितर कोयरो भरलेलो. पूण आतां मुन्सिपाल्टीन जो कचरो भायर काडला पूण उदक जें आसा न्ही तें तशेंच गटरान आसा. तें उदक थंय साचप सुद्दां जाल्यार एक मॉस्किटो ब्रिडींग सेंटर हांगा जावपाक जाता. कित्याक आतां सद्या कडक अशी गरमी पडटा आनी कुशीकूच ग्रावंड आसा तशेंच बँक्यो आसा. एक मेन सेंटर असो बिचोलचो थंयसरूच हें उदक गटरान भरलां आनी पायपलायन फुटल्या ती PWDच्या ऑफिसांतल्या कारणान तेंच्यांनी तेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी तें फुटलां तें तेंच्यांनी सोदून काडपाक जाय काडूंक जाय आसलें इतक्यान. पूण अजून पर्यंत थंयसून त्या गटरान उदक भरलेलें आसा. कचरो साफ केला मुन्सिपाल्टीन पूण PWDन आपलें जें काम आसा तें सारकें करपाक जाय. पूण अशें दिसता की हेजेर PWDच्या ऑफिस आसून सुद्दां हेजेर लक्ष ना. कित्याक तर हांगा समज जळारी जाल्यो हांगासर ग्रावंड आसा लोक भोंवतात भुरगे खेळटात तेंचेरूय असो हेल्थाचो हें येवपाक शकता. कित्याक जळारी जावन तांकां तिनसाण जाली रातची जाल्यार हांगा जळारी सामक्यो मोठ्या प्रमाणान जाता. तेचें कारण हें बी आसूं शकता. बेगींतल्या बेगीन PWDन हें सोदून काडून पायप खंयचें तें फुटलां न्ही तें पळोवन तें साफ करपाक जाय. तशेंच तें दुरुस्त करून जें उदक गटरान येता तें बंद करपाक जाय. कित्याक पावसान उदक भरता पूण हो पावस न्ही आतां कडक गरमी पडटा आनी ह्या गटरान सामकें उदक भरलेलें आसा आनी खुबशे लोक हांगा भोंवता कारणान थंयसून कचरो बी पडटा आनी थंयसर एक हेल्थ हॅझर्ड जावपाक शकता. दिवचल हो खूप व्यस्त वाठार आसा. जळारा प्रजनन केंद्र जावचे पयलीं ह्या वाठारांतल्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी पायपाची दुरुस्ती करपा खातीर कारवाय करून बेगीन गटार नितळ करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. वेंचणुकेच्या कार्यकाळात आता दर एका बॉर्डराचेर कर तपासणी चालू आसा. गोंय आनी कर्नाटकाची शीम म्हळ्यार पळय चॅक नाको. पळय चॅकपोस्टार गोंयच्या शीमेर येरादारी करतल्यांची खर तपासणी चालू केल्या. बायलां खातीर स्पेशल लेडीज फोर्स तैनात केल्यात. पळयात पळय चॅकपोस्टार तैनात केल्ली खर सेक्युरिटी दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार.
सध्याक इलेक्शनाच्या पाठभुयेचेर सगळ्या कडेन गोंयच्यो बॉर्डरी सामक्यो हाय अलर्ट मोडाचेर आसा. तरी पूण कांय कडेन सोरो बीन धरले उपरांत बाकीच्योय ज्यो बॉर्डरी आसा किंवा चॅकपोस्ट आसा तेय सामके हाय अलर्ट मोडाचेर वयतात. सध्याक आतां काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी कारवार म्हणजेच गोंयांतल्यान कर्नाटका वयतात ती बॉर्डर म्हणजेच पोळे चॅक पोस्टाचेर आतां इतलें स्ट्रिक्ट चॅकिंग जाल्लेलें आसा की गाडयोच्यो डिकी जाल्यार टू व्हिलराच्यो डिकी सुद्दां ओपन करता. त्याच बरोबर एखादो मनीस जर बरें मोठे बॅग घेवन वयता जाल्यार तें बॅगूय उस्पान पळयता आनी डिकी नाशिल्ली बॅगाय पळयता. खास करून त्याच बरोबर कदंबा त्याच बरोबर कर्नाटकांतल्यो ज्यो प्रवासी बसी आसात त्या बसींनी सुद्दां लोकां कडेन आशिल्लीं बॅगां बारीकपणान सारकी चांचपणी करतात. जर बायलो कोणी आसत जाल्यार स्पेशल लेडीज फोर्स तांचे कडेन आसात आनी तांकांय बीन सामकें स्ट्रिक्टली चॅकिंग करतात. पळोवयात केपें चॅक पोस्टाचेर जी स्ट्रिक्टली चॅकिंग चल्लेली आसा ती कशा पद्दतीन चल्लेली आसा ती. पळ्या गेटीर आसा जी सावथांतल्यान ज्यो गाडी एंट्री करता ती पळ्याची गेट गोवा बॉर्डर. आनीक आज आमी जाल्यार तासभर जालो हांगा ह्या आमची मेतेर आसा. जे कारभार जाल्ला पुलीस डिपार्टमेंटाचो ट्रॅफिक सेलाचो आनीक सेटींग सर्विसीस टिमीचो मॅनेजमेंटाचो. आमी काल 2 दिसां पयलीं न्यूज आयकलेली मी हांगा प्रॉपर चॅकिंग जायना एज पर गायडलायनी प्रमाणे इलेक्शन कमिशनाच्या. म्हणटकीर आमी आतां म्हणजे अशें लागीं तेन्ना नजर दवरून पळयली ज्या प्रमाणे तांकां मेकॅनिजम दिला त्यांच्या टिमीक आतां ऑफिशियल टीम आसा गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाची ट्रॅफिक सेलाची टीम आसा मागीर सेटींग सर्विसीस टिमाची मॅनेजमेंटाची टिमीचे ते आसा तेजे ऑफिसर्स आसात. तेमी आतां हांव बसतकीर हांव पळयतां तांकां कारभार कसो चलता तो मागीर चॅकींग कसो चलता. डीप चॅकींग आमी मॅक्झिमम करपाची ट्राय चल्ला हांगा बऱ्यापैकी करतात. हांव सॅटिस्फाय आसा. तरी आसा हेज्या बरी आनीक तांकां मेकॅनिजम दिवं आनी बरे भशेन चॅकींग करपाची तांकां डेली फॅसिलिटीज दिल्यार आनी बरें जावंक शकता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन आयतारा लोकसभा वेंचणुके खातीर 21 आश्वासनां सयत जाहीरनामो जाहीर करून गोंयचे पर्यावरण आनी अस्मिताय राखपाचे उतर दिले. कोळसो हबाग विरोध, ST SC OBC आरक्षण, म्हादयचें रक्षण हे ताणें मुखेल विशय लावन धरल्यात. पळयात पुराय बातमी. आमचे दोन्ही उमेदवाराचे अपील आणि काँग्रेसीची गॅरंटी लोकां मेरेन केन्ना पावतली. हांवें इतल्याक लागून लागलो की जे लोकांचे फीडबॅक जे आमचे उमेदवार जे भोवले लोकांक मेळ्ळे लोकांचे जे फीडबॅक्स आशिल्ले लोकांचे जे क्वेश्चन्स आशिल्ले ते आमी सगळे ह्या मॅनिफेस्टोन घालून गोंयकाराचे इश्यूज गोंयकाराचे मुद्दे कशे आमी काँग्रेस पक्ष रिझॉल्व करतली कशे सोडयतले हे आमी तुमच्या मुखार मांडटा. सो हांव पयले सुवातेर सगळे आमचे मॅनिफेस्टोतले जे पॉइंट्स आसात ते आय विल कवर. ताज्या उपरांत आमचे CLP उलयतले आनी आफ्टर दॅट वी विल टेक द क्वेश्चन राउंड. सो आमच्या मॅनिफेस्टोतलो पयलो पॉइंट आसा तो प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ आनी गोंयची आयडेंटिटी एंड सेफ गार्डिंग अवर लायफलायन मदर रिवर म्हादय केला आनी इट इज ऑलमोस्ट नष्ट जाल्ल्याक तो पाविल्लो. सो आमचे कमिटमेंट आसा. आमचे दोनूय उमेदवार जेन्ना खासदार जावन जेन्ना वतले थंय पार्लमेंटात जेन्ना ते उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयान जेन्ना रिप्रेझेंट करतले तेन्ना आज हांव दोनूय खासदाराच्या वतीन जे 4 जुनाक पळय रिजल्ट येतलो पुराय गोंयच्या जनतेक हांव आज एश्युरन्स दिता की हे जे मुद्दे हे जे पॉइंट्स हे जे प्रश्न जो एक फियर ह्या गोंयकारा भितर जो आसा की गोंयची आयडेंटिटी पळय जी वता ती काँग्रेस पक्ष आपले दोनूय उमेदवारा कडल्यान सगळे प्रश्न सोडयतले. देव बरें करूं. फुडले सुवातेर हांव मागता आमचो विरोधी पक्ष फुडारी उलयतलो. We will fight and make sure that the OCI status for these Goenkars will continue. फक्त उलोवप की
the Daboli airport will stay is not, I believe, the right step. आणि आम्ही जेन्ना आमदार पहिले जाल्ले त्या वेळार आम्ही पयलोच प्रश्न मुख्यमंत्री घातलो आणि सांगलोले की दाबोली एअरपोर्ट विल बी अ गोस्ट एअरपोर्ट. What we will do is basically try to get motivational packages to airlines, and unless there is a business plan in place, Dabolim will be a ghost airport. The people of South Goa are worried today, and we cannot trust the assurances based on expansion, because there is no feasibility when it comes to two airports operating in close proximity. This is something that is part of the airline industry. International Civil Aviation Organization has made it very clear that both these airports cannot survive. We are confident that both our MPs will take up this issue. आज जे पार्टीचे प्रेसिडेंटान सांगला, and this is something that is very important, आमचे जे rivers, 6 rivers, जुवारी, मांडोवी, शापोरा, रिवरसाल, कुंभारजुआ, म्हापसा, हे सगळे जे रिवर आहे जे नॅशनलायझेशन जाल्ले. The people of Goa, the fishermen today fear that they will lose all their rights. And numbers given to them are कैदी, जे जेला कैदी है देवाचे नंबर दिले. So we will fight to get our rivers. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आयएमडी नायतारा व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायल्लो आसलो तरी दीसभर हवामान सुके आनी गरम आसले. तापमान सुमार 34 अंश मेरेन पावले. फुडल्या 2 दिसां खातीर आयएमडीन शिरशिरोन पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. आयएमडीच्या उशिरा दिल्ल्या अदमासाक लागून पणजेन खवदळ जाली. या पावसान उष्णतायेंतल्यान सुटका दिली, पूण ही मजत अल्पकाळ उरपाची शक्यताय आसा. राज्यात परतून सुके, उष्ण आणि दमट हवामान येवपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत उष्ण वारे घोळटले. टेक्सप्लेट. उष्ण हवामान, पावसाची शक्यताय. सोमारा तापमानात वाढ. सोमारचे तापमान 35 आणि 27 डिग्री सेल्सियस. गरम वारे घोळटले. हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.